दुसरें म्हणल्यार अशें की आय एम मेकिंग अ डायरेक्ट चार्ज ऑन द गव्हर्मेंट जस्ट बिकॉज द 5-star hotels are not on the highway. They are not taking this up. Where the 5-star hotel is located on the highway, the government would have changed this thing, filed a revision petition by now and got the order amended from the Supreme Court. वादाचे विशय सरकारान बेगीन तडीक लावचे म्हूण गोवा फॉरवर्ड मागता. अशें जर जालें तर गोंय हें गोंयचो कोणोच मोडटलो, टुरिजम बंद पडटलो. बीजेपीक खबर आहा, बीजेपी ओगी आसा हाजी एकच कामां की तांकां खबर आहा आमगे सरकार येवचना, नव्या त्या सरकारान पळोवंक म्हण. म्हणजे नव्या त्या सरकारा वेळार सगळो सत्यानाश करून वचपाचो अशी एक मोठी प्लॅन. जशें बाकीच्या बाबतींत कूळ मुणकाराच्या बाबतींत ठरयला तशें बाकीच्या बाबतींत हातूंत इंटर करना. फक्त पयशे खंय मेळपाचे आदर बारवाल्या कडच्यान कलेक्शन कितें करपा आशिल्लें तर ते फास्ट इंट्रस्ट घेता आशिल्ले. हातूंत तांकां खबर आहा की बारवाल्या कडेन कांय मेळपाचें ना. ओडीपी सारक्याक मेळपाचें आहा म्हण ते बिल्डरां कडच्यान फास्ट इंट्रस्ट घेतात. अनुच्या सिजनात शेकाच्या लायसनांची खंय सरकारान वाड लायली. आज तूं पळय सप्टेंबरान शेकांक लायसन्सां दिवपा जाय आशिल्लीं. आज मेरेन प्रायवेट शेकांक थोड्यांक लायसन्स दिवना. कित्याक दिवना? कित्याक 5-star हॉटेलांचे धंद्याचे 10% टुरिजम मिनिस्टर खाता. 10% F&B बील जी जाता ताजो मनीस वचून पळयता, 10%चे पयशे तो खाता. कित्याक शेकाचो धंदो जावचो न्ही म्हणून. शेका आपूण बंद उडयता, 5-star हॉटेलांक खप जाता, ते 5-star हॉटेलांचे F&Bचे कितें येता ताजे 10% बीजेपीक वता. हें क्लियर कट सगळ्या शेकवाल्यांक खबर आहा. आनी फाल्यां हेंच जातलें बारांचें. प्रुडंटा खातीर सावयो डायस.